यातना जो दिनांका यात भेडेंका यात काय जो फेमस यातना यात समजा फायदा यातना यात आणि यात लागा आणि पावतो जना जे आयजन यातना जे काय विधानसभेच्या इलेक्शन यातना जे यातना जी सुरुवात करता त्या असना जे कार्यकर्ते यातना जे कार्यकरी त्या असना जे वोटर्स याते सपोर्टर्स यातना जे सगळ्यांना घेऊन काही याचं भेडेकंत्र यातना देव बोडगेश्वराक नाल्ल दिवन म्हणजे आजच्या दिसाक प्रचाराक सुरवात तांणी केल्ली आसा आणि निश्चितपणे जे समर्थक कार्यकर्ते जे एकत्र जाल्ले आसा तांच्या आदाराचेर फुडले निवडणूक ते प्रचाराक वता आणि निश्चितपणे विजय प्राप्त करतले असो अशें म्हणपाक काय हरकत ना. भाऊ तिकीट कन्फर्म झाली न्ही जयेशाची? कन्फर्म ऑफिशियली जावना पण बाकीच्या तुमच्यान बाकी जे कार्यक्रम आसात ते कार्यक्रम म्हणजे ज्या दिसा सगळे डिक्लेअर जातले तेव्हाच ते आमी ऑफिशियली म्हणू शकतले पण साधारण ताका गो अहेड म्हटलं. आदले जे तुमचे आमदार आसले म्हणजे टुरिझम मिनिस्टर तेवूय एक्सपेक्टेड आहात तेवूय रावल्या तिकेटीक कन्फर्मेशन त्या म्हणटा तोपर्यंत फायनल जायना शेवटी जातलो तो एकटोच फायनल जातलो आणि तोपर्यंत फायनल. पूण आयची कॅम्पेन स्टार्ट जाली तेजेर दिसता की जयेशाक फायनल जाली कशी तिकेट आता अनऑफिशियली म्हणू शकता कारण जे काम बाकी घरून घर वचपाक जाय मागीर दीस हे पावचे वेळ पावची ना त्या अर्थान ताका गो अहेड म्हटलं. सगळं भारतीयाचा राखणदार तर पहिली हांव म्हणजे कुलदेवी श्री शर्वाणी आणि बेताळ नांव धरून आमची ग्रामदेवी शारदादेवी नांव धरून बोडगेश्वरा कडेन आयज येयल्लो आसा. आयज आमी प्रचाराचो शुभारंभ करतात आणि प्रचाराच्या शुभारंभाक आमकां सगळ्यांकूच म्हाजे आवडते लोकप्रिय नेते श्रीपाद भाऊ हांगासर म्हाज्या सोबत आसा. ताका लागून हांव भाऊचे देव बरें करून म्हणटा की तेंच्यांनी शुभारंभाक हांगासर उपस्थिती लायली. आमचे गांवचे सगळे सरपंच सगळे विलेज पंचायती सरपंच पंच मेंबर्स म्हाज्या बरोबर हांगासर आसा आणि मोठे संख्येन हांगासर जे कार्यकर्ते आसा जरी आमी व्हडल्या लोकांक सांगूंक नायच रिस्ट्रिक्शन्स आसा कोर्टाचे सांगून आसा तरी आसतना लोक आवडीन हांगासर जमलेले आसा मोठ्या प्रेमान म्हाजे हांगासर येयल्ले आसा लोक. हो प्रचार फक्त लिमिटेड लोकांक घेवन 10 लोकांक घेवन असो करपाचो आसा. ताका लागून ह्या फुडें आमी आयज सगळ्यांक ताकीद दितले की फक्त 10 जाण प्रचाराक डोर टू डोर भोंवतना आमी भोंवतले. हांव म्हाजो जी कामां केल्ली आसा 350-400 वॉर्ड हांवें कामां केल्या गेल्या 5 वर्सांत ती कामां लोकां पर्यंत पावोवपाक जाय ती कामाची जाणीव लोकांक करून दिवपाक जाय. एकदां लोक विचारता शॉर्ट लिव्ड मेमरी आसता आयज जे काम केलें ते एका म्हयन्यान लोक विचारता ताका लागून परत एक याद करपाक की हांवें कितें कामां केलें. आमचो बेजीक इन्फ्रास्ट्रक्चर सालिगांवांक जाय आसलो तो इन्फ्रास्ट्रक्चर नासलो लायटीचे नासलेले रस्ते सारके नासलेले उदक सारकें नासलेलें हे तिनूय हे आमी आयज जाग्यार उडयल्ले आसा. हे लोकांक कळपाक जाय. बाकीच्यो ज्यो स्मशानभुमी म्हणा विसर्जन स्थळां म्हणा पंचायत घरां म्हणा हे सगळीं बाकीची कामां तशीच इक्वली आमी फुडें व्हेलेली आसा. आनी लोकांक दिसता की आनी लोक मेंबर उलोवन दाखयता की जयेशाक आनीक 5 वर्सांची आमी संदी दिवपाक जाय आनी म्हाकाय दिसता की म्हाका 5 वर्सांची संदी मेळ्ळ्यार उरलेली जी कामां आसा उरलेलो जो इन्फ्रास्ट्रक्चर आसा इन्फ्रास्ट्रक्चर रेडी सालिगांव म्हणटा पळय आमचो रूरल कॉर्पोरेशन आसा जितून 100 कोटी सेंट्रल गव्हर्मेंटाच्यान आमकां येयलेले आसा. हेचो उपयोग आणि याचो निधी लोकां पर्यंत पावपाची आसा. लास्ट घर जे म्हणटा पळय त्या लास्ट घरा पर्यंत पावपाची गरज आसा आणि हितूनच आमचे म्हाजो प्रयत्न आसतलो. ही 5 वर्सां जितली हांवें काम केलां तेज्याकून डबल स्पीड आनी डबल हितून सरकारान आसलो हांव 2.5 वर्सां सरकारान 2.5 वर्सां नासलो ताका लागून की म्हाका डिफरन्स तो कळ्ळा आनी सरकारा बरोबर आसून जें काम जाता तें काम म्हाका दिसता ह्या फावटी जातलें. कालचो आमचो जर पोल तुमी पळयशात जाल्यार 22 सीट्स BJP सरकाराक दाखयता तितून आमचो सालिगांवचो सीट आसा. ताका लागून हांव सगळ्या सालिगांवच्या लोकांक आव्हान करता की बिलकुल तकली दुसरे कडेन न डायवर्ट करता. लेट अस वर्क टुगेदर फॉर सालिगांव. आमी सगळे बरोबर रावन सालिगांवचो विकास करया आनी 5 वर्सां म्हाका दिया आनी 5 वर्सां तुमचे कडेन हांव मागता की जितली तुमची कामां आसा जितले तुमचे प्रश्न आसा हे मोठ्या रितीन सोडोवपाचो हांव प्रयत्न करता. हेचो तुमकां कितें इफेक्ट जातलो असो दिसता तुमकां? अजिबात ना जशें जशें म्हटलां तेणें वारें म्हटलां हांव वादळ म्हणटा. वादळ येयलां वादळ येतलें 2 दिसांनी परत दवरलें आनी फक्त कितें हांव थोडीशी बारीकशी नुकसाण जातली पण ती आमची जावची न्हू. BJP विरोधी मतां जी आहात ती फुटतली आनी तो उलटो भारतीय जनता पक्षाक फायदो जातलो.